यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता म्हळ्यारूच ज्या जाग्यार बायलांचो मान सन्मान जाता त्याच जाग्यार देवता आसात त्यो वास करतात. सो आयज जावन आसा 8 मार्च जो संवसारभर जागतीक महिला दिन म्हणून मनयतात आणि त्याच निमतान आयज आमी येवन पावला मोर्जी हांगासर. मांद्रे मतदारसंघाचे तडफदार नेतृत्व म्हळ्यारूच आमदार जीत आरोलकर हांच्या नेतृत्वा खाला त्यांची जी संस्था जावन आसा उदरगत मांद्रे ह्या संस्थे अंतर्गत ताणी हांगा नारी शक्ती क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केला. सो आयज कितलेशाच संख्येनी बायलां हांगा ह्या क्रीडा महोत्सवान वांटेकरी जावपा खातीर आयल्या. सो ह्या खासा फिचरांतल्यान ह्या क्रीडा महोत्सवाचे काही खासा ग्लिम्सीस आमी तुमच्या मुखार दवरता. सो आयज विमेन्स डेच्या निमतान आमी येवन पावला मोर्जे हांगासर. मांद्रेचे जे थळावे आमदार आसा जीत आरोलकर तांणी हांगा एक विमेन्स डेच्या निमतान बायलां खातीर क्रीडा महोत्सवाचें आयोजन केलां. सो ह्या महोत्सवा बद्दल ही आगळी वेगळी कॉन्सेप्ट, कारण पयल्याच फावट इतल्या व्हडल्या स्वरुपाचेर बायलां खातीर म्हणून असो स्पोर्ट्स डे जाता. सो ही कॉन्सेप्ट हेच्या फाटली आयडिया कितें ह्या सगळ्या विशीं तांच्याच कडल्यान जाणून घेवया. हॅलो सर. हॅलो. वेलकम टू प्रुडंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. तुम्ही इतल्या व्हडल्या प्रमाणाचेर फर्स्ट टायम बायलां खातीर म्हणून क्रीडा महोत्सव अशी आगळी वेगळी कॉन्सेप्ट घेवन येयल्ले आसा. कितें सांगतले त्याच्या विशीं? पळय, आमी महिलांक सदांच पळयलां की लग्न जाल्या उपरांत ते आपले संवसार करपाक बिजी उरतात आनी स्कुलाच्या टायमार कॉलेजी टायमार तेंच्यांनी स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट जाले ते खंय तरी लग्ना उपरांत ते विसरतात सगळे आनी आपलो संवसार आनी आपूण आनी भुरगे हेच्या मदींच उरतात. खूब फावटी आमी महिलां खातीर खूब वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटात, पूण अशें दिसलें की हे फावट वुमन्स डे तांकां खंय तरी स्पोर्ट्स म्हणजे जेन्ना आमी तांकां विचारलें तुमी खेळटले, सो ती इतले उमेदीन म्हणजे तांकां कोणी तरी विचारले खेळटले काय म्हणून इतले एक्सायटेड झाले आणि गेले 8 दीस हांव पळयता प्रत्येक गांवागांवान ती प्रॅक्टीस करतात, जोरान सारकी प्रॅक्टीस करतात फक्त आमकां प्रायज हाडपा खातीर. सो खरें एक्सायटमेंट कशी आनी म्हाकाय खूब एक्सायटमेंट आयच्या दिसाक हांव वाट पळयतालो, कित्याक आख्ख्या गांवागांवांनी जेन्ना प्रॅक्टीस सगळी महिला म्हणजे प्रत्येक गांवांतल्यान 150 पार्टिसिपंट्स आहात आनी आमी तांकां म्हणजे जर्सीज आनी सगळे दिवन विलेज वायज नांवां बीन घालून तांकां म्हणजे कॉम्पिटिशन जशें हाय लेवल कॉम्पिटिशन आसता तशें तेंचें कॉम्पिटिशन हांगासर घडोवन हाडलां. खरेंच बरें दिसता की महिला म्हणजे कार्यक्रम घडोवन हाडप व्हेरी इजी, पूण ताका पार्टिसिपेट जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आयज तुमी पळयता आसतले इतले हजारांनी बायलां सगळीं पार्टिसिपेट हांगासर जाल्यात आनी म्हाकाय उमेद दिसता की ती हांगासर पार्टिसिपेट जावन ती भाग घेता. सर आमी सदांच पळयता की बायलां खातीर विविध कार्यक्रम जातात, मागीर ते फॅशन शो जावं, ब्युटी पेजंट जावं वा कुकरी शो जावं, पण वाय ओन्ली स्पोर्ट्स म्हणजे क्रीडा महोत्सव कित्याक? तुम्ही एज अ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आमी सगळीच जाणा, सगळेच गोवा जाणा यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी, पण बायलां खातीर स्पोर्ट्स महोत्सव घडोवन हाडप ही कल्पना कित्याक सुचली? पळय, फर्स्ट थिंग म्हटल्यार स्पोर्ट्स म्हटल्यार हांव स्पोर्ट्समॅन आनी म्हाकाय दिसता की जेन्ना आमी प्रचाराक आमचे भोंवतात म्हणजे अशे मिटिंग्स बीन घेता तेन्ना कोण ना कोण जाणटी सुद्दां बायल सांगता की आपूण खेळटाली, आपूण नॅशनल्स केल्ले. म्हणजे प्रत्येक आतां तुमी हांगासर महिला पळय शकता कितल्याशेनीच नॅशनल्स खो खोन कबड्डीन नॅशनल्स केल्ले आहात. हांवें म्हटलें नॅशनल्स केल्ली महिला घरानूच आहात आनी भायर सरोंक ना. सो एक हो विचार आसला. दुसरें म्हटल्यार डान्स कॉम्पिटिशन परत नाटकां हे ते सगळेच करतात, पूण ऑन फील्ड फिजिकली फीट आहात जाल्यार महिला कशी आसतली हे हांगासर पळोवपाक जालें आनी तेंच्यांनी दाखोवन दिलें, घडोवन दिलें. आनी आतां पळय तुमी इतले भर वतान ती सगळी रनिंग करतात, आपापलो पार्टिसिपेट करतात आनी एक्सायटमेंट कशी आमकां ती. आणि ह्या इतलो भव्य असो तुम्ही हांगा इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा, ह्या सगळ्या प्लॅनिंगाची सुरवात केन्नाच्यान जाली आणि कसो कितें प्रोसेस आशिल्लो? टायम जावंक ना, 8 दीस पयलीं आमी प्लॅनिंग स्टार्ट केल्लें आनी इवन गेस्ट आतां सांजचे येवपाचे ते काल 2 दीस भितर आमी फायनल केलें. सो हे अशें ना की पयलीं पासून प्लॅन केल्लें, फक्त 8 दीस आमी कंटिन्युअसली विलेजींनी आमचे बूथ संघटना आहा तांकां सांगलें. सो एवरीवेअर सगळे मिटिंग्स दिसाक 4-4, 5-5 मिटिंग्स जाताले आनी सगळ्यांनी 8 दिसूय प्रॅक्टिसीस स्टार्ट केले. सो प्लॅनिंग अशी पयलींच्यान ना, ही ऑन द स्पॉट अशीच जाल्या. तर आमी विविध कार्यावळींतल्यान पळयता की सदांच वुमन एम्पावरमेंटाच्या विशयी उलयतात आमी. सो अकॉर्डिंग टू यू वुमन एम्पावरमेंट कित्या खातीर इम्पॉर्टंट?
पळय महिला म्हणटात ती जेन्ना डे वनाचें नांव इतलेच महिलांक सांगता म्हणजे एवरी टायम आमी महिलांक इंटरॅक्ट करता इतलेंच आमचें इंटेंशन आसता की स्वताचे हिमतीर आनी स्वताच्या बळाचेर महिला उबी रावपाक शिकपाक जाय ना की संवसारूच करतली घोव वयतलो जोडून हाडटलो आनी ताका पोसतलो हें आसोंक जायना म्हणजे जर ती महिला घरान सुद्दां आसा घरातलें काम करता जाल्यार 1 वरा खातीर किंवा 2 वरां खातीर तिणी आपलें स्वताचें काम कितें तरी करपाचें जे स्वताचो इन्कम म्हणजे कोणाच्या अवलंबून रावपाचो न्हू स्वताच्या हिमतीच्या स्वताच्या बळाचेर आपलो खर्च म्हणजे स्वताचो खर्च जो आहा म्हयन्याक स्वताक आपणाक कितलो खर्च लागता तो स्वता उबो करपाचो हें आमचें इंटेंशन आहा ते प्रमाणे आमी तांकां मोटिवेट करता खुबशे तुमी पळयता आसतले की उदरगत संस्थे अंडर तांकां सगळे कडेन गाडे दिल्यात रस ऑमलेट घालपाक नाल्यार वडा पाव घालपाक अशे गाडे कितलेशे दिल्यात जी महिला घरान काम करतात पूण तांकां कितें तरी करपाक जाय सो ती अशी एप्रोच जाता तांकां आमी मोटिवेट करतात ना जाल्यार कोण तरी शिवण करता ना जाल्यार आनी कितें करता म्हणजे प्रत्येक महिलेक आमी स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर उबे करपाचो प्रयत्न करता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता सगळी महिला फुडें सरतात ल्हव सगळी भायरूय सरोंक लागल्यात एक दीस असो येतलो की अख्ख्या मतदारसंघाची सगळी महिला ती आहा ती भायर सरतले स्वताच्या हिमतीर आनी स्वताच्या बळाचेर रावतली सर सदांच आमी न्यूजांतल्यान तुमची आगळे वेगळे उपक्रम पळयत आसता तुमी बायलां जावं भुरगीं जावं तरणाटे जावं त्यांच्या उदरगती खातीर तुमचे कितें फूल ना फुलाची पाकळी दिवप चालूच आसता बट ओवरऑल म्हणजे एक धाकटो पीस सोडून ओवरऑल स्टेट बद्दल विचार करपाचो जाल्यार आणि अशी कितलीशीच खंयची मिडियम्स आसा ज्याच्या माध्यमांतल्यान वुमन्स एम्पावरमेंट जावं शकता पळय जे हांव कार्यक्रम म्हाज्या मतदारसंघात घडोवन हाडटा फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जेन्ना तूं ग्रावंड लेवलीचेर ग्रावंड रुटाचेर तूं काम करताय तेन्ना तुका प्रत्येक घरान कितें इश्यू आहा तो कळटा प्रत्येक त्या एरियान लोकेलिटीन कितें प्रॉब्लम्स आहा ते कळटात आनी तेन्ना तकलेन आमचे विचार येतात की बाबा प्रत्येक भागान म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रान ते मागीर ल्हान भुरगीं जावं शाळेंतली सिनियर सिटीजन्स जावं महिला जावं वर्किंग सेक्टर जावं ह्या प्रत्येक क्षेत्रान आमी कितें ना कितें करपाचो प्रयत्न करता जेणे करून तांकां तेंचो प्रॉब्लमूय सॉल्व जाता इश्यूय सॉल्व जाता आनी तांकां एंटरटेनूय करपाचो प्रयत्न करता आमी ते आतां वुमन एम्पावरमेंट म्हटलें खंयच तुमी आख्ख्या गोंयचे विचारता हांव गोंयचे कांय उलोवंक शकना पूण म्हाका दिसता प्रत्येक लिडरान आमी अशें चिंतूंक जाय की महिलां खातीर स्वताच्या बळार कितें तरी करपाक आमी मदत करपाक जाय मागीर ती सरकार लेवलीचेर सरकाराचो मदत घेवन आसूं किंवा आपल्या पर्सनल लेवलीचेर आसूं पूण खंय तरी जेन्ना महिला फुडें सरतात वा महिला जर फुडें सरपाक जाय जाल्यार काडपाक जाय जाल्यार आपूण स्वता पयलीं एक क्रिएटीव आयडियाज घेवन येवची पडटा जेणे करून फॉर एक्झाम्पल हांव तुमकां आतां सांगता मोरजी आमी लिजाचेर गव्हर्मेंटा कडल्यान लिजाचेर एक ल्हानसो प्लॉट घेतला थंयसर आमी ल्हान भुरग्यांनी शिकपा खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम थंय शिकोवपा खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट आमी थंयसर हें करता सिनियर सिटीजन्सांक जाय फिजिओथेरपी हे सगळे फिजिओथेरपी डॉक्टर अपॉयंट करून थंयसर आमी तो एक हें करपाचो सुरवात करपाचो आसा तशेंच महिलां खातीर आतां तुवें विचारलें तें महिलां खातीर ऑलरेडी एक हॉल आमी फायनल केल्लो आहा लॉंग टर्म लिजार घेतलेलो आहा थंय आमी महिलांक स्वता म्हणजे एक ल्हानसो बिझनस म्हणजे कसो म्हणजे साबण करप शॅम्पू करप म्हणजे हो कोस्टल बेल्ट आहा ते आमचे मदीं मदीं विचार कोस्टल बेल्टार हॉटेल्स इतले आहात हॉटेल्स भायल्यान साबण शॅम्पूज हे घेतात आपल्या रुमांनी सो ते भायले घेता आमच्या महिलां कडल्यान घेवप उदरगत संस्था महिला ग्रूप आहा तेंचे घेवप आनी तेंच्यांनी तो मॅन्युफॅक्चर करप आनी ते तेंच्यांनी प्रॉडक्ट विकप हेतून तेंचे म्हणजे तेंचो इन्कम जातलो हे प्रमाणे आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला बाय नेक्स्ट 2 to 3 months आमी ते सुरवातूय करतले सो ह्या प्रमाणे जर आमी विचार करीत म्हाका दिसता गोंयचो सगळो महिला प्रॉब्लम महिलांचो आहा तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आणि कौतुकास्पद गजाल म्हळ्यार आमी सदांच पळयता की व्हडले अशे जेन्ना इव्हेंट्स जाता तेन्ना चीफ गेस्ट म्हणून कोण तरी एक फेमस पर्सनॅलिटी आमकां पळोवपाक मेळटा वेरेस तुमच्या आयच्या प्रोग्रामाक एक तुमच्या गांवची लोकल बायल जिने कार्य केला पण ते लोकां मेरेन पावूंक ना तिका तुमी आयज चीफ गेस्ट म्हणून हाडले सो ताच्या विशीं तुमी कितें पळय कशा वुमन्स डे आनी तूं तें सांगता 1-2 दीस जाले 2 दिसा म्हणजे कालचो दीस आहलो काल आमी फायनल केली चीफ गेस्ट
सो खूब फावटी चिंतले आमी चीफ गेस्ट कोणाक हाडपाचें म्हणून. म्हाका ते कोणी टॉप लिडर्स सेलिब्रिटीज ओपनिंग सेरेमनीक नाका आसले. एंटरटेन करपाक हाडटा, महिलां खातीर हॅपी दवरपाक खातीर हाडटा बरें, पूण अशी कोण तरी व्यक्ती जाय जेणे करून आमची बाकीची महिला आहा तेंच्यांनी कितें तरी तेचे कडल्यान शिकोंक जाय. एक हे घेवपाक जाय की बाबा तिणी त्या टायमाचेर आपल्या टायमाचेर तिणी आपल्या स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर उबी रावल्या, आपली फॅमिली वयर काडल्या. सो हेचेर म्हाका दिसता आमच्या महिलांनी शिकपाची गरज आनी ते शिकपा खातीर ताका कळपा खातीर आयज तिका आमची श्रीमती जाधव हिका आमी हांगासर हाडल्या. आनी खरेंच जेन्ना हांव गेलो तिचे कडेन तेन्ना हांव सरप्रायझींग ती म्हाका इतली कॉन्फिडेंटली सांगता की आतां आपूण सकाळी गेल्ली काजीनी आतां येयल्या आपूण काजीनी. 85 इयर्साची महिला जेका कसलो दुयेंस ना आनी अजून पर्यंत फिट आहा आनी अजून पर्यंत एक्टीव आहा. आतां स्टेजीर चडटाना आमकां गड्डरून चडचें पडलें, पूण ती म्हाका म्हणटा हांव तिका हात दिवंक नाका म्हणटा आपूण चडटा. म्हणजे ती अजून पर्यंत इतली स्ट्रॉंग आहा, स्वता वचोन ती शेतां करता अजून पर्यंत. आनी म्हाका काल ती सांगता बाकीचे शेतकरी लायतात आनी आपूण रोयता पळय ते पळय म्हणून. म्हणजे इतली कॉन्फिडंट, म्हणजे तेचे वयल्यान आमकां शिकपाची गरज आहा. आनी असली व्यक्ती सदांच आदल्या कार्यक्रमांक चीफ गेस्ट हाडप हें आमचें कर्तव्य जावंक जाय. कित्याक असले व्यक्ती येवप म्हणल्यार आमी खंय तरी समाजान दाखोवन दितात बाबा हे व्यक्ती असले काम असले कार्य करून वयर सरलेल्यान आमी करूं शकतात. हे इंटेन्शन. आयच्या ह्या इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्या निमतान जी तुमच्या मतदारसंघाची बायलां आसा तांकां तुमी कितें सांगता? ओदो सांगला त्या प्रमाणे माझ्या मतदारसंघाच्याच महिलांक न्हू अख्ख्या देशाच्या महिलांक एकूच मेसेज माझी, आपूण स्वता कोण, आपूण स्वता कितें हे पयलीं आपूण जाणा जावन घेवपाक जाय. प्रत्येक महिला आहा ती प्रत्येक महिलेच्या आंगान एक तरी कसली तरी ना कसली कला आसतली, एक क्वॉलिटी आसतली जी तो इम्प्लिमेंट करू शकतात. आनी खंय तरी काही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल संवसार सांबाळटाना किंवा ती संवसार सांबाळटाना ती खंयच्या कामाक वयताना ते आपली कला आहा ती विसरता. ती आयज भायर काडा, भायर सरा. आयज ह्यो टायम येयलो आहा, तुमी भायर सरपाक जाय. तुमच्या पांयाचेर तुमच्या हिमतीचेर तुमी उबी रावपाक जाय. तुमचो स्वताचो खर्च, आज ओदो म्हटला जाल्यार तुमचो स्वताचो खर्च तुमी काडपाक शिका, ना की दुसरो हाडटलो जोडून तुमकां पोसतलो. हे विशयाचेर रावो नाकात. आयज जग बदललेलो आहा. तुमच्या जिवाचेर, तुमच्या मेहनतीचेर, तुमच्या हिमतीचेर उबे रावा, हीच म्हजी एक मेसेज आसता. थँक्यू सर. थँक्यू. सो आई आयज तुमकां हांगा चीफ गेस्ट म्हणून आपयला. इतलो व्हडलो हांगा इव्हेंट चालू आसा. विमन्स डेच्या निमतान हांगा तुमचो जो आमदार आसा अजीत आरोलकर तांणी बायलांचो विचार करून तांच्या खातीर स्पोर्ट्स डे हांगा आयोजीत केल्लो आसा आनी तुका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्ले आसा. कशें दिसता तुका? काय विचारता तुमच्या फुडें आनीक काय म्हाका खूब बरें दिसलो, खोशी जालें मी. हो भुरगो हयतो गेलो थोडे तेणी आनी कितकें एकदम हें केलें आनी म्हाका सांगता तो काय पूण म्हाज्या लक्षांत रावना न्हू बाबा. हां, बाकी सगळं बरें दिसता. आतांच्या बायलांनी कशें कितें फुडें सरप तुका कितें सांगपाचें दिसता? जसं आमी केलो तसंच तुम्ही करा. समजला? तुमच्याकडे भुरगें बाळ आहा, काय आहा, त्यांचं पोट चलंक होया जाल्यार तसां तुम्ही करा. आणि तुमचो जो आमदार आसा तो सदांच तुमच्या फाटल्यान घट उबो रावता. बायलां खातीर जावं, भुरग्यां खातीर जावं, तरणाट्यां खातीर जावं, वेगवेगळे उपक्रम राबयता. सो तुमच्या आमदारा विशयी तुका कितें सांगपाचें दिसता? क्रीडा महोत्सव 2025 आमदार म्हाजो बरो गो. उद्घाटन सोहळा सगळ्याक त्यानंतर या गरीब धाकटा ताका काय ना, सगळी समाज बरो माणसाक. अशें पळोवंक गेल्यार नेतृत्व करपाचें कितें हें ना, पूण म्हाका बायलां खातीर काम करूंक बरें दिसता म्हणून आमी काम करता. आयज नारी शक्तीचो क्रीडा महोत्सव जाता, पयल्या फावटी म्हाका मतदारसंघांत जाता आनी खंयसर जाल्यार पयलीं जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण म्हाज्या मतदारसंघांत पहिल्या फावटी क्रीडा महोत्सव जाता. बायलां कोणें केन्नाच अशें पावल बायलां खातीर घेवपाचें आनी तुमी तेंची प्रतिक्रिया जर वचून विचारशात न्हय, म्हाज्या दिसता ती तुमकां बऱ्या भशेन सांगतली की आमकां नाजाल्यार बायलांक न्हय फोर्स करपाची पडटाली. प्रोग्राम आसा तुम्ही अटेंड करा. पूण हो जो आमी क्रीडा महोत्सव एकदा तांकां डिक्लेअर केलो की अशे अशे क्रीडा महोत्सव आमी घेता, तुमी कोण पार्टिसिपेट अशे अशे हे खेळ आसात भितर, कोणाक कितें पार्टिसिपेट जावंक तुमी सगळीं जाण आपूण म्हणून भायर सरली. भुरगींच न्हय, तुमी पळयल्लें आसतलें 31-35 वयाची बायलां आसा आनी तेच्या बरोबर 75 वयातली पसून बायल आसा आनी तिका इंट्रस्ट आसा भाग घेवपाक. ती म्हणटात की आमी इतलीं वर्सां ल्हान आसतना पयलीं खेळटालीं आनी मागीर एका टायमार अशें जालें लग्न जालें, भुरगीं जालीं आनी आमचे सगळे खेळ बंद जाले. आमचे सर्टिफिकेट्स पासून नॅशनलाची सर्टिफिकेट्स पासून खंय दवरले ती आमकां खबर ना. आनी तेका म्हणटात तशें कोण विचारपी कोण ना त्या सर्टिफिकेट्सांक. अप्रिशिएशन केन्ना जाल्लें की जाल्लें, तेच्या उपरांत ताका कितें उरना. मागीर भुरगीं बायल
भायर जाता मागीर कोणाची मागीर आवय जाता कोणाची आमी थंयसरूच उरता. सो एक दीस तरी ते आमचें जें जिवन आमी केन्ना जगलेलीं ल्हान आसतना तें जिवन परत एक दीस जगपाचें तरी आमकां आमच्या आमदारान अशें घडोवन हाडलें की एक दीस तरी तें जिवन आमी बरें उमेदीन खेळून हांसून जगपाचें. सो तो आमकां आमी तांकां तो हें दिल्या बद्दल ती खूब सारकी उमेदीन आनी खोशयेन आसात सारकी. महिलांना ॲक्च्युली हुतुतू कबड्डी खो खो खेळताना बघायला आणि ते असल्या कुठल्या काय म्हणतात त्याला रेग्युलर खेळणाऱ्यातल्या बायका नाही आहेत ह्या की ज्या सतत ग्राउंडवर जातात प्रॅक्टिस करतात. ह्या स्पर्धेसाठी त्यांनी प्रॅक्टिस केली आणि लहानपणी कदाचित एका वयानंतर खेळलं सुटलं असेल ते आज अनेक वर्षांनी काही जणी खेळत असतील तर त्या सगळ्यांना भेटायला मी अत्यंत उत्सुक आहे. नमस्कार, मी संजना हेमंत तळकर, राहणार केरी. आज आमकां हांगासर सर्वप्रथम सगळ्यांक तुमकां हॅपी वुमन्स डे आमी सगळ्यांका विश करता. आणि आज जीत भाईंनी आमच्या खातीर जो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो स्पोर्ट्स डे, आज आमी सगळीं बायलां खूब उमेदीन सगळीं एकजूट जावन आमी आज सगळ्या पार्टिसिपेंट केल्लेलो आसा आमी. आणि आज आमकां खूब लहान भुरगेपणाचे आमकां आज उगडास येयलेलो आहा की आमी भुरगीं स्कुलान आसतना जी आमी स्पोर्ट्स खेळटालीं आज तेच दीस परतून रिक्रिएट जाल्या भशेन आमकां फिलींग येयलेलें आहा. आणि तेतून करून जे आमकां वेगवेगळे जी आमची कॅपेसिटी आहा, आमी धांवोंक शकतो, आमी कबड्डी खेळोंक शकतो, आमी खो खो खेळोंक शकतो, आज सगळें आमी करूंक शकतो. ते आज आमकां जीत बाईंनी आमकां प्रूव्ह करपाचे चान्स दिलेलो आहा. ताका लागून सगळ्यात पयलीं आमी जीत बाईचे खरी मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. आणि सेकंड थिंग म्हणल्यार आज आमी सगळीं बायलां जी एकजूट जावन आमी केलेली आज आमी एक तूं जिखोंक जाय काय तूं जिखोंक जाय अशें ना. आज आमी कोणूय जिखो पण आमच्या केरये गांवा खातीर आमकां प्रायज हाडपाच्या ह्या जिद्दीन आमी फुडें सरलेली आहा. ताका लागून आणि आज तुम्ही सगळ्यांनी आमकां एक संधी दिला ताका लागून परतून एकदा जीत भाईंचे आणि सर्व केरी गांवचे आमी मनपूर्वक आभार मानता. थँक्यू. माझे नाव वैशाली काळोजी. आयज म्हाका वुमन डे खेळपाक खूब अशी उमेद जाल्या सामकी. आनी म्हाका एक प्रायजूय मेळ्ळा हांगासर. आनी हांव आतां 40 वर्सांनी खेळ्ळें आयज. तेन्ना स्कुलान खेळटालें, आयज हांव 40 वर्सांनी परतून खेळ्ळें. म्हाका खूब बरें दिसलें. घरांतल्यांकूय आमच्या खूब उमेद जाली हांव खेळपाक वयता म्हणून. आनी आमदाराचे हांव तशेंच आभार मानता की अशेंच खेळ आमकां हाडीत रावपाचे अशें हांव मागता. माझं नाव सानी श्रावण तळकर. हांव जीत भाईचो खरोच मनापासून आभार व्यक्त करता की जाणट्यांका आज त्यांनी 40 वर्साच्या बायलांका सुद्धा खेळपाक एक असं उमेदीन भायर काडलो. आता वैशालीन सांगला तसा की केन्ना तसं कोण खेळाक नाही होती बायलां, तांकां खेळपाक भाईन सपोर्ट दिवन अशी भायर काडली आणि ती बायलां उमेदीन खेळतात. त्या भाईचो खरोच हांव मनपूर्वक आभार मानता की आमकां नाही गावो पण आमच्या केरये गावाक जो प्रायज गावतला तोच पुरे आसा आमच्या खातीर. आमकां ज्या बाईन सांगले त्या गांवान आमी केरयेची सांगले म्हणून आमी येयलो पण आमकां प्रायजाक अशें येवंक ना. आमकां एक गांवाचें आमचें मोठेपण आमी बाई सांगता सगळ्या एका आमकां सांगता म्हणून आमी येयलो. ते प्रायजा खातीर येवंक ना, आमचे गांवाचें एक नांव येवंक जाय म्हणून आमी फुडें सरान येयलो. आनी बाई कसलें काय असलें सांगता आनी आमी फुडें सरान येता. अशेंच बाईन आमचे फुडें सगळ्या महिलांक 60 वर्साच्या 70 वर्साच्यांक सगळ्यांक अशें सांगलें. ते आमकां खूब बरें दिसलें आनी सगळीं महिलांनी येवन अशें हें केलें न्हू ते बाई खूब आवडलें. माझे नाव सुप्रिया सुदर्शन तळकर. भाईन खूब सगळ्यांक उमेदीन हांगासर हाडून सगळे फ्री अशें सगळे खावपाक जेवपाक सगळे दवरलेले आसा. आनी अशेंच भाईन हेज्या फुडें अशेंच हेज्या फुडें करचो अशेंच आमकां ठेवचें आनी फुडें आमकां सगळ्या कार्यक्रमाक अशें आपोवपाचें आनी आमी येवचें अशें. सो जो मोर्चा हांगासर नारी क्रीडा महोत्सव सुरू आसा त्या क्रीडा महोत्सवान अनेक गांवां आसा मांद्रे मतदारसंघाची ती पार्टिसिपेट जाला. आणि जस्ट आमी आत्ता केरी जो गांव आसा त्या गांवांतली पार्टिसिपंट्स आसा तांच्या कडेन उलयली. त्या बायलांचो एक्सपिरियन्स जाणा जावन घेतलो. सो फुडें आतां आमी तुवें गांव आसा तुवें गांवची पार्टिसिपंट्स आसा तेंच्या फुड्यान या. तांचे कितें विचार आसा, तेंचो आमदार तेंच्या खातीर अशे बरे बरे उपक्रम घडोवन हाडटा, तांचे कितें मत आसा ताच्या विशीं तें जाणा जावन घेवया. म्हजें नांव हर्षा गडेकर. आमी तुवें विलेज पंचायतींतल्यान वो वुमन्स डे सेलेब्रेशन करपाक आमकां जे जीत भाईन जे आमकां दवरला ते आमकां खूब उमेद जाल्ली आसा सगळ्या बायलांक. आनी सगळे पंचायत जे हांगासर येवन आमकां वेगळे वेगळ्याचे पंचायतीची सगळे आमकां महिला मेळिल्लीं आसा तेन्ना आमकां खूब उमेद आसा प्रत्येक गेमीन पार्ट करपाक. आनी
आमी खूब हॅप्पी आसा स्पोर्ट्स डे खातीर हो वुमन्स डे दवरला म्हणून आमकां आमी धन्यवाद करता आमच्या जितबाईक आनी आमकां तेंच्यांनी मुक्तीन बीन सपोर्ट केला म्हणून. नमस्कार, माझें नांव दुर्वा बाकर आनी हांव तुयें गांवचें. आयज आमकां जीत बाईन जी आमकां एक संद दिला आमकां ल्हानपणाचो अनुभव घेवपाची. म्हणजे आमी हे खेळ सगळे ल्हानपणान खेळलेले आसा. आतां जेन्ना लग्न जाल्या उपरांत फक्त भुरगीं आनी फक्त घरदार इतले जाणां आसलेलीं, पण आतां आयज अशें दिसलें की आयज आमी आमच्या खातीर जगता हांगासर अशें दिसलें. आयज खरें मनाक आयजानच्यान जीत बाईचे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक सांगपा या आमी सगळे घरा कडल्यान विसरून हांगासर येयल्लीं आसा आनी मनानसून खेळ्ळीं आसा. सो थँक्यू जीत बाई अशें आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल. नमस्कार, म्हजें नांव दर्शना अमीश शेटये. हांव तुवें गांवाक रिप्रेझेंट करता. हांवें अशें केन्नाच महिलां बद्दल स्पोर्ट्स पळोवंक नाशिल्लें जे आमचे आमदार जीत भाई आरोलकरान महिलां खातीर दवरलेले आसा. हांवें खुबशे स्पोर्ट्स क्रॉस कंट्री वगैरे खेळलेले आसा. एथलीट्स हांव आनी जी आमी ल्हानपणान एक भुरगेपणाच्या मना पासून जी एथलीट्स म्हणजे रनिंग जा स्पोर्ट्सान आमी आशिल्ली ती आयज आमकां उमेदीन आमी बायलां सुद्दां जावन आयज आमकां ती संद मेळ्ळी. एक दीस तरी आमी स्वता खातीर जगली. आमी भुरग्यां खातीर सगळ्यां खातीर करता, पण आयज जे जीत बाईन आमकां संद दिल्या त्या बद्दल तांकां मना पासून हांव धन्यवाद म्हणटा आनी तेंचो ऐश्वर्य आरोग्य असोच आसूं आनी खूब सारी शुभेच्छा. अशेंच तेंच्यांनी प्रोग्राम करचे आनी सगळ्या महिलांक उमेदीन फुडें काडचे. सो जसजशी आमी हांगा जी नारी क्रीडा महोत्सवान बायलां पार्टिसिपेट जाला तांच्या कडेन उलयता. सो प्रत्येक बायल जी उलयता तिच्या कडल्यान तिची उमेद, तिचे ल्हानपणाचे दीस जावं ती स्कुलान जी स्पोर्ट्स खेळटाली त्यो यादी ती हांगा परत रिक्रिएट करता. सो खूब बायलां मदीं खूब उत्साह आसा आनी खुबशीं बायलां आसा जेंच्या कडेन उलयतली आमी. सो फुडली टीम कोण आसा ती पळोवया आनी तांच्या कडल्यान जी बायलां पार्टिसिपंट आसा तांच्या कडेन उलोवन तांचो अणभव जाणा जावन घेवया. म्हाका अरावंड जातली 22 वर्सां खेळ्ळ्या. पूण हें सगळें आतां म्हणजे एक रिकलेक्ट जाल्ले सारकें जालें सगळें स्कुलांतले मेमरीज आनी बरें दिसता. सगळीं एकठांय येयली, प्रॅक्टीस केली. आतां सगळीं उमेदीन आहात. आमी आतां खेळटलीं, ग्रुपान खेळटलीं. आमचे 1-2 गेमी बी जाल्या भितर हांव येयलें, विनर जाला. जीत बाईन आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हणून हांव तांकां थँकफूल आसा. तुमी कितें सांगता? तुमचें नांव कितें? माझे नाव रिया परब, हांव विरनोडचे. 30 वर्सां जालीं खेळ्ळा. इश्कोलान आमी खूब खेळटालीं. हो दीस असो येतलो हो परत आमकां खबर नासली लायफान. भाईच्या हातून हो आमकां येयलो दीस. असोच भाईक आमी फुडल्या फावटी मतां घालतालीं, अशीच निवडून हाडटालीं आनी हेच्या फुडें भाई आमकां बरें बरें दितलो. फक्त ह्या आदी खंयच्याच आमदारान बायलां खातीर अशें कितें करूंक नासलें. भाईन खंयसून तरी एक तेच्या भाईच्या तकलेन कितें गेलें कोण जाणा, तेणी आमकां बायलां खातीर तेणी खबरला. अशेंच भाईचें बरें आरोग्य आयुश्य आसूं न्ही आनी आमी भाईकच बीजेपीकच निवडून हाडटालीं परतून. म्हाजें नांव सपना विरनोडकर. खरें बरें दिसलें की अशें भाईन आमकां हें केलें. ती हांव कितले 22 वर्सांनी अशें हांव खेळटा. पयलीं स्कुलान आसतना खेळा आसलें, आजून केन्ना खेळोंक ना. पूण खरेंच हो भाईन आयज दीस दिलो तेका लागून सगळीं जाणां खेळटा इतलें सांगता. आनी भाईक एक बरें मागता की तेणी आतां केलें अशेंच तेणी फुडें बी करपाचें. म्हजें नांव नयन चंद्रकांत नारोलकर. आमी आतां हांगा सगळीं गेमी खातीर जमल्या. ती भाईन आमकां एकठांय सगळ्यांक केल्या आनी भाईन आमकां खूब केलें. आमी एकठांय येवपाक भरपूर केलें. हेच्या फुडें भाईक आमी सगळीं बायलां सपोर्ट करतलीं आनी ताका निवडून हाडटलीं. आनी भाई आमकां हेच्या फुडें आज केलो तेच्या पेक्षाय भाई आमकां सपोर्ट करतलो ही आमकां खात्री आसा. दिप्ती देविदास परब. आज आमकां भाईन बरेंच कितें कितें हांवें थंय ग्रावंडार खेळोंक लायली. अशेंच आमकां फुडें फुडें भाई असोच निवडून येवनी आनी अशेंच कितें कितें आमकां हें कर. म्हजें नांव शर्मिला शेड मांद्रेकर. आमी आयज खूब आनंदी आसा की हेज्या पयलीं आमकां केन्ना असो चान्स दिवंक नासलो कोणी. जीत भाईन आमकां फर्स्ट टायम म्हाज्या लग्नाक 25 वर्सां जाल्लीं. हेच्या पयलीं आमी अशी केन्ना आनंदी ना. आतां पळय आमकां स्कुलान येयल्या सारकें दिसता. आमी काम आनी भुरग्यांकूय सांबाळूंकूच गेली आनी आतां अशें उमेद येयल्या आमकां की सारकें शाळेन स्कुलान येयल्ल्या भशेन दिसता. देव बरें करूं. म्हजें नांव फ्लोरी कोरिया. आमी आश्वे मांद्रेची. आयज वुमन्स डे. आमी चड खुशाल आसा आनी हो वुमन्स डे सेलेब्रेट करपाक आमकां जीत बाईन हो स्पोर्ट्स डे दवरलो म्हणून आमी चड खुशाल. आमी सगळीं फकत आमी रांदपाकूच आसतालीं आनी आमी कांयच करिनासलीं बायल्यो. पूण जीत बाईन आमकां फुडें काडली स्पोर्ट्सान हें मार म्हणून, एंट्री मार म्हणून. सो आमी चड खुशाल जाल्या आनी ताका सदांच आमी बरें मागता जीत बाईक आमचे. आनी हो आमी स्पोर्ट्स आयज खूब आमी एन्जॉय केला आनी करीत आसा. आमी प्रायजाक लागून येवंक ना हिंगासर
बट आमची खुशालकाय वाडोवंक आमी हांगा आयल्या. थँक्यू. माझे नाव गुलाबी देव सावंत, माजरे सावंतवाड्यासून आलो. आम्ही खूप काम घरा करता शेतातलेच फकत काम करत असले, पूण आमकां कांयच कळनासले. जेन्ना आमी महिला मंडळ सुरू केलें तेन्ना आमी सगळी सुरूपाक रांदपाची सांडलो आनी कामाक वयतो. आतां कितें जालें, सगळे घरा कडले सांडले आनी गेमी आसत हें आवड म्हणून आमकां जीतबाईचे बायलांनी सांगलें म्हणून हांगासर आयले. हांव इतलें खबर नासलें आमकां की हांगासर इतके गेमी आहत, खो खो कबड्डी अशें आहत म्हणून आमकां खबर नासलें. पूण हे हांव पळोवन सामकें बरें जालें, बरें दिसलें. नमस्कार, हांव नेत्रा संदेश मांद्रेकर. भाईन आमच्या खातीर आयज स्पेशल स्पोर्ट्स डे, वुमन डेच्या निमतान स्पेशल स्पोर्ट्स डे केला. त्याच्या बद्दल भाईक सगळ्यात पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक हेच्या पयलीं खंयच्याच आमदारान आमच्या बायलांचो स्पेशल असो विचार करूंक नासलो. सो हांव हे भाई कडेन मागता की हेच्या फुडें अशेंच आमकां म्हणजे स्पेशलिटी दिवन कितें तरी अशेंच प्रोग्राम करीत रावचे. थँक्यू. सर्वसामान्यपणान आमी जेन्ना अशे व्हडले इव्हेंट्स ऑर्गनायज करतात, पॉलिटिकल लिडर्स तेन्ना हांगा जी रिफ्रेशमेंट दितात वा लंच दितात, तो मोस्टली ताचे ऑर्डर्स कॅटरिंग जी करतात तांकां दितात अशें आमी पळयतात. पण आयज हांगा जे चित्र आसा ते मातशे वेगळे आसा, विरुद्ध आसा अशें म्हणुया. हो इव्हेंट जीत आरोलकर हांणी ऑर्गनायज केलाच, पण त्याच बरोबर हांगा जी बायलां पार्टिसिपेट जाला ह्या स्पोर्ट्स डेन, त्या बायलांक रिफ्रेशमेंट दिवपाची जबाबदारी देखील जीत आरोलकर हेणी स्वता आपल्या खांद्याचेर घेतला. ते हांगा किचनान येवन हांगा ती जी असंख्य बायलां हांगा पार्टिसिपेट जाला त्या बायलांक लंच दिवपा खातीर जो लंच प्रिपरेशन चालू आसा थंय ते स्वता हांगा तो लंच प्रिपेर करपाक बिजी आसलेले आमी पळयतात. सो तांचे हे आगळे वेगळे रूप, सो तांची ही वेगळी एक्टिविटी, तांकां रांदपाची आवड आसा. सो ह्या सगळ्या विशयी आज तांच्या कडेन उलोवन ह्या विशयी अधिक जाणा जावन घेवया. हॅलो सर, तुमचे एक नवे रूप आज आमी हांगा पळयता. ओदळ आमी उलयली, तुमी थंय माचयेचेर आसले, सगळे इनॉग्रेशन फंक्शन्स तुम्ही केले, मागीर तुम्ही ह्या इव्हेंटाच्या फाटली तुमची कल्पना सांगली, पण आता हांगा तुमकां आमी वेगळ्या रोलान पळयता. कितें सांगता? पळय, आमचे भयणी आयज वुमन्स डे आनी सगळी सेलिब्रेट करतात, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करतात. आनी सगळे हांव एक रावंड मारपाक गेलो जाल्यार म्हाका एक चिंता आसली की वत आहा आनी गरमेन ताका त्रास जावंक जाय म्हणून विचारपाक गेलो जाल्यार ती म्हाका सांगतात आमी एन्जॉय करतात, फर्स्ट टायम आमी एन्जॉय करतात इतल्या वर्सांनी आनी खूब एक्सायटेड आहा. अजून पर्यंत सगळे म्हणजे तांकां कूलर फॅन सगळे लायला, म्हणजे तांकां कसलो त्रास जावंक जायना म्हणून स्टॉल्स लायल्यात रिफ्रेशमेंटाचे. आनी ते करता आसतना तांकां खबर आसली, ते केन्ना केन्ना म्हाका म्हणटाली की तूं आमकां केन्ना रांदून घालतलो, बेश्टी फकाणां ती म्हणटाली. पूण हो एक दीस आयज महिला दिन आनी महिला दिन व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे इंटरनॅशनल वुमन्स डे. आनी आयचो दीस तेंचो स्पेशल करच्या खातीर आयज सगळी आमची 1,500 ते 2,000 महिला सगळी हांगासर येयलेली आहात. म्हणजे 1,000 पार्टिसिपंट आहात, तेंच्या वांगडा भुरगीं तेंचे फॅमिलीज येयल्यात आनी तांकां लागून हांगासर हांव आयज तांकां चिकन करता आनी तें प्रिपेरेशन चालू आहा. सो रांदप म्हाजी हॉबी, पूण इतल्या लोकांक फर्स्ट टायम हांव इतल्या लोकांक रांदता. नो डावट, म्हणजे 4 तोपांनी चिकन दवरला, सद्या मसालो बीन लावन सगळे रेडी केल्ले आहा. सो बेगिनात चिकनूय रेडी जाता. सो सर, जशें तुमी म्हळें की चिकन हे रांदप तुमची हॉबी, आनी आमी अशें आयकलां की तुमची फॅमिली सुद्दां तुमच्या खातीर विकेंडाचेर तुमी येवन तांकां डीश करून दितले म्हणून रावता स्पेशली. सो ही रांदपाची आवड कशी कितें केन्नाच्यान तुमकां आसा? आनी म्हाका रांदपाची आवड म्हटल्यार कशें आहा, जेन्ना पळय प्रत्येक मनशाक परिस्थिती शिकयता. जेन्ना ल्हानपणाचेर जेन्ना केन्ना केन्ना मम्मी सीक जाताली वा केन्ना केन्ना कोण फॅमिली नासताली आनी भयण म्हाजी तेन्ना धाकटी, म्हाका दिसता 8-9 वर्साचेर हांवें रांदपाक शिकला. आनी रांदपाक शिकयला म्हणजे हांव शिकोंक ना, पळोवन शिकला. म्हणजे म्हाजी आजी खूब बरी रांदताली अशें सगळे जाण म्हणटाले आनी तिचे सदांच पळयतालो आनी तिचे कडल्यान तिचे पळोवन हांव शिकला.
विकेंडारूच न्हू पूण केन्नाय मुमींग रूच येयली बरें जर जेवण जाय जाल्यार ती म्हाका फोन करूं खंय पावला काय म्हणटा लागीं जाल्यार आपणाक कडी करून दी हे तिचे मुद्दम आग्रह आसता आनी ते प्रमाणे हांव म्हाजी ल्हान भुरगीं आहात ती केन्ना केन्ना डाडा आयज मटन कर चिकन कर ओ बिरयानी कर हे आसतात म्हणजे विकांतल्यान 2-3 फावटी हांव रांदता आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका एक हे दुसरी हॉबी आहा की जेन्ना नुस्तें आहा तें हांव जेन्ना हांव स्वता रांदता तेन्ना हांव स्वता फीश मार्केटान वयता आनी नुस्तें हाडटा सो फीश मार्केटानूय वयशीत शिवोले म्हापशा फीश मार्केटान वयशीत जाल्यार सगळे वळखता म्हाका नुस्तेकाराच्या पोतान आनी आमचे म्हणजे दोनूय कामां जाता फीश मार्केटान वचून नुस्तें घेवप जाता आनी एक प्रचारूय जाता म्हणजे सगळे आमचे मतदारसंघाचे लोकूय थंय असतात ते मेळटात आनी ते मागीर नुस्तें घेवन घरा हाडून मागीर ते रांदप आसता हे म्हाजी हे जशें की तुमी आतां सांगलें हांगा 4-5 तोपांनी चिकन चालू आसा सो ही रेसिपी कोणाची ही रेसिपी माझी म्हणजे ही रेसिपी माझी म्हणजे ही पेडणेकरांची स्टायल चिकन शाकोती म्हणजे खूप जण वेगळे वेगळे पद्धतीन करतात चिकन पूण हांगासर कशें आसता चिकनाक मॅरिनेट करतात आमी गरम मसालो हळद जिंजर गार्लीक पेस्ट कांदो टमाट आनी हरवी मिरसांग ते लावन पयलीं 15-20 मिनटां दवरचें आसता मागीर इल्लें उदीक घालून ते शिजोवंक जाय शिजयल्या उपरांत भाजलेले चून आनी भाजलेलो कांदो ह्यो मिक्सराक लावन तेतून मिक्स करचें आसता आनी मागीर ते शिजोवचें आसता आनी ती टेस्ट ही नॉर्मल आसता पूण हे वेगळे पद्दतीन पेडणेकारांचे आनीक एडिशनल एड करतात म्हणजे हेका चड मसालो घालतात आनी भाजलेले चून कांदो जेन्ना मिक्सराक लायतात आनी ते मागीर मिक्स करून शिजयता पळय तेन्ना लास्ट जेन्ना 5-10 मिनटां आसता तेन्ना कच्चे चून ते वाटचे आसता आनी ते मागीर म्हणजे तो चुनाचो रोस आसता तो म्हणजे पेडणेकाराच्या जेवणाची खासियत इतली आहा तूं जेयताय पळय तेन्ना तुका गोड लागता आनी रुचीन भरपूर जेयता आनी जेवण जाल्या उपरांत तिखसाण येता तोंडाक सो ती एक स्पेशलिटी पेडणेकारांची सो हे पेडणेकाराच्या भाशेन शाकोती आहा आणि सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट आमी सदांच आयज वुमन्स डे आसा आणि तुम्ही इतले व्हडले आमदार जावन आयज हांगा स्वता तुम्ही बायलां जी पार्टिसिपंट आसा त्यांच्या खातीर रांदतना दिसतात सो आयज वुमन्स डेच्या निमतान विमन्सां खातीर ना बट जे तेंचे हे हजबंड्स आसा तांच्या खातीर तुम्ही कितें सांगतले सगळे हजबंड्साक इतलेंच सांगता जेन्ना बायल घरान आपलो संवसार करता तेन्ना तेंच्यांनी चिंतचें तेंचेर कितें कितें प्रसंग येतात ते म्हणजे रांदतना कितलो त्रास जाता उदीक भरतना कितलो त्रास जाता परत बाकीच्या आयदनां धुताना त्रास जाता वेगळे वेगळे कपडे धुताना म्हणजे हे एक दीस विकांतल्यान एक दीस तेंच्यांनी एक्सपिरियन्स करून पळोवचें मागीर कळटलें बायल माणूस कितें ती तर बायलेक कितले म्हणजे थोडी कितें करता थोडी कामाकूय वयता आनी घराचो संवसार करचो पडटा सो डबल वजें आसता सगळ्या घोवांक इतलीच रिक्वेस्ट एक दीस बायलेक हेल्प करा आनी बायलेक रेस्ट दिया आनी पळयात मागीर तुमकां कळटलें डिफिकल्ट कितलो टास्क आहा तो एव्हरी सॅटर्डे संडे आमकां रांदून वाडटा घरा असल्या उपरांत वाडटा सॅटर्डे संडे वाडटाच म्हणजे एव्हरी सॅटर्डे संडे विकेंड तोच रांदता आनी आमी जेवतात आमी रांदूंक पासून जायना आमी लेट पावली पासून जाल्यार आमी वाट पळयता तेजी आतां तो एका घेतलो देडा घेतलो आनी रांदतलो थंयसर कोणेनूच किचनान कितें करूंक जायना स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन आसता आमकां आनी तो येवनूच कितें आसूं तें नुस्तेकाचें आसूं चिकन आसूं नॉन वेज कितें आसूं तो आमकां करून घालता भुरग्यांक घरांतल्या सगळ्या तेजी फॅमिली आसा आमची सगळ्यांक तो करून घालता सो ताका खूब उमेद आसा और जो लोग खेल रहे हैं उन सबको मेरा सलाम और जो लोग मेरे सामने हैं सबको मेरा प्यार थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जीत साहब थैंक यू जीत साहब एंड फैमिली थैंक यू एवरीवन हो सके तो अगले साल मैं ट्राई करूंगा अपनी बिटिया को भी लेके आऊँ ऐसा शो है और वुमेन डे है तो वो बहुत मानती है इन चीज़ों को बहुत इज्जत करती है अपनी माँ की सब औरतों की
और चाहा तो भगवान ने नेक्स्ट ईयर शी विल बी हियर. उन्हें धन्यवाद करें. And the trophy goes to Shakti Kapoor. माझें नाव अविना परेरा. हांव आर्मल गांवांचें आनी आय एम प्रोफेशनली एन एक्टर. आनी आयच्या दिसा अजीत आरोलकरान वुमन्स डे हो प्रोग्राम आनी स्पोर्ट्स इव्हेंट ऑर्गनायज केला आमच्या बायलां खातीर. आनी तातूंत पार्टिसिपेट करपाक म्हाका खूब खुशी भोगता, कित्याक आमी जायत्या फिल्ड्सांच्यान येयला. अदीक हावज वायफ्स आसा, पूण असली ऑपॉर्च्युनिटी आमकां घरान मेळना. एक दीस आख्खे फूल इयर घडये आमी घरांतलें काम, भुरग्यांक आपआपलें कितें काम आहा तें करता, बट वन डे एक एंटरटेनमेंट कशें आमकां हांगासर सगळ्या बायलांक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकठांय केला आनी बरे भाशेन. आनी आमची बायलां बरी शाळेन स्कुलान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करताले ते आयज आमकां ग्रावंडार दिश्टी पडटा. सो एकदम बरें दिसता. असले एक्टिविटीज आयज एकूच दीस न्हू ऑल इयर रावंड वुमन्स डे कशें करून आनी घरांतूय आमकां एक एक बरें हें कशें फुडें व्हरोंक ऑर्गनायज करीत रावचें आनी बायलां खातीर आनीक एक्टिविटीज करच्यो अश्यो म्हाका दिसता. कित्याक आमचे टॅलंट वायज ऑर क्रिएटिविटी वायज आमच्यो बायलो खूब फुडें आसात आनी चॉयसीस दिले आनी ऑपॉर्च्युनिटीज दिले जाल्यार तांकां खूब यूज जातले म्हणून आमच्या आमदाराशी तशेंच सरकाराशी हांव मागणी करता. माझे नाव जावन आसा दिपिका शिवराम तिवरेकर आनी आमी आज हांगा जमलेली आसा की आमकां भाई जितान आमकां हांगासर आपयल्ली आसा की खुबशे स्किमी दिल्ली आसात की बायलांनी सगळ्या हितून भाग घेवचो म्हणून. आनी आमी आज तेतून भाग घेतलेलो आसा आनी आमकां खूब बरें दिसलां की आमी हेतून भाग घेतले म्हणून आमकां खूब बरें दिसलां की हेच्या फुडें आमकां बाईन कितें तरी खंयच्या फिल्डान घेवपाचें आनी हेतून भाग दिवपाचो. आनी सांगानशें दिसता की भाई आमच्या खातीर खूब कितें कितें करता आनी तो बाबडो देव माणूस कसो आमच्या खातीर वावरता आनी हेच्या फुडें आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो आनी आमी तेच्या फाटल्यान सदांच आसतले. देव बरें करे वचून. विनिता विठोबा गोसावी आगरवाडा येयलें म्हाका मातशें बरें दिसलें जिवाक. घरा कडलें कितें टेन्शन ना न्हू, मातशें फ्री कशें दिसलें. 28 वर्सांनी खेळ्ळें हांव. आवडटा म्हाका खेळपाक बी. घरा कडसूनय बरें उमेदीन धाडला म्हाका चल म्हणून. सो आनी आमदारा विशीं कितें सांगतली? अशेंच गेमी दवरपाच्यो बायलांक खातीर कितें प्रोग्राम बायलांक फुडें काडपाची. ती मागीर बरी सडसडीत जातात न्हू, तांकां उमेद येता. आंगान रगतान अशी शिरशिरी कशी भरता उमेदीची आनी बरें दिसता मातशें जिवाक बी. भुरग्यांक परत फुडें काडपाची खेळपाक, कोण खेळोंक वचना तांकां प्रोत्साहीत करपाची तशें. म्हाजें नांव सुषमा आगरवाडेकर आनी आमी चोपडे आगरवाडा पंचायत दिसून येयला आमचे ग्रूप. जीत बाईन आमकां प्रोग्राम दवरला तो बरो आसा, म्हणजे बायलांक फुडें सरपाक बरो आसा खेळपाक. बायलां ही आतां पयलीं धाकटे आसतना स्कुलान खेळटालीं, आतां तांकां खूब गॅप पडलेलो आसा. तरी हो दवरला म्हणल्यार तितलो तांकां कामासून वेळ बरो येयलो. सगळे वांगडा मिक्सअप रावपाक बरें मेळ्ळें आनी तेंचे मातशें हेल्थाक जिवाक बरें दिसलें. तांकां उमेदीचें आहा. तांकां बी पयलीं स्कुलाची बी आपली कितें खेळटाली ती बरी याद येतली आनी बरें दवरलां हे प्रोग्रामा विशयी सगळ्या बायलांक खातीर. तितलें मातशें घरासून अभ्यास स्कुलासून कामासून भुरग्यांसून मातशें पयस खेळपाक बरें आसा. अशेंच आनी तेणी फुडें बी अशेंच बरें केलें. बायलांक अशेंच आनी इव्हेंट बी दवरपाचो बरें बरें करपाक. तितली बायलां फुडें तितली खुशी जातली. नमस्कार, हांव तारिका तारी किरण पाणीपालये. आयज आमच्या आमदारान हांगा महिला दिन साजरो करपाक स्पेशल महिला खातीर स्पोर्ट दवरलेलो आहा. खरेंच बरें दिसता. सगळीं आमी एकाठांय जाल्लीं आसा आनी जायते फेसिलिटी दवरलेले आसा. आमकां टी शर्ट सप्लाय केल्ले आसा. ते भायर हे टँक केल्या जशे टी शर्ट तशे टँकाचो कलर आहा आनी जेवणा खाणाची वेवस्था केल्ली आसा. आनी स्पेशल आमचे बाई आपूण आपल्या हातांनी आमी आतां पळोवपाक गेल्ले जाल्यार चिकन बी ते आपल्या हातांनी रांदून घालपाचें आसा आमकां. ते खरेंच हांव भाईक देव बरें करूं म्हणटा. आमदार हे आसताच, खूब आमी आमदार पळयल्ले आसा, पूण कश्ट करून आपल्या हातांनी आमकां आतां महिला दिन दवरलेलो आसा. ताका जेवण घालपाचें हें आमी फर्स्ट टायमूच पळयता. तशेंच ही आमदार निवडून येयले पूण प्रत्येकाच्या हातान जी इच्छा नासता, पूण भाईची संकल्पना आसता, तेंचे विचार आसता ते कितें वेगळेच आसा. त्याच्या फाटल्यान आमची तेंची मिसेस सिद्धी हिचोय हातभार आसतलो
तर महिला दिनाच्या दिसा तांकां बी आमी सिद्धी भाभीक थँक्यू म्हणटा. आणि महिला दिन स्पोर्ट्सूच न्हय तर असे वेगवेगळे कार्यक्रम कार्निवल म्हणा, शिगमोत्सव, चिल्ड्रन्स डे, नुस्तेकारां खातीर प्रोग्राम असे जायते हे त्यांच्या तकलेन भरलेले आसा विचार. तर खऱ्यांनीच आमचे आमदार हे लोकां खातीर काय ना काय करपाची त्यांची इच्छा आसा. लोकांचेच विचार त्यांच्या मनान आसा आणि ह्या फुडेंय तांकां बरें यश लाभचें. हांव आमच्या मांद्रेच्या MLA जितभाई आरोलकर हांकां पयलीं धन्यवाद म्हणटा, जेंच्यांनी हो आयज 8 मार्च महिलां खातीर कार्यक्रम घडोवन हाडलो. खूब बरें दिसता की म्हणजे एक महिलां खातीर आयज खरंच सगळी महिला हांगासर हॅप्पी दिसता, सगळीं जाणां एन्जॉय करता. तेंच्यांनी हांगासर बरे फॅसिलिटी दवरलेले आसा, जायते तांकां खावपाक मेळटा, आयस्क्रीम म्हणा, शेवपुरी आनी सगळें कितें अरेंजमेंट बरीच केल्ली आसा तेंच्यांनी. सो हांव तांकां मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच फुडें तेंच्यांनी महिलां खातीर बरें कितें कार्य करपाचें, महिलां खातीरूच न्हू सगळ्यां खातीर अशेंच कितें बरे बरे गोश्टी करपाचे आनी अजुनूय करतात ते आनी करतलेय बी फुडें. सो तांकां आनी तेज्या फाटल्यान तेंची मिसेसूय आहा सिद्धी आरोलकर, ती बी सगळ्यात हँडल करता. नमस्कार, माझे नाव समीक्षा शेडगावकर. आमचे मांद्राचे आमदार जितभाई आरोलकर यांच्यानी आयज वुमन्स डे खातीर बरो प्रोग्राम अशें आमकां स्पोर्ट डे दवरलेले आहा मोरजे. हांव आतां पयलीं स्कुलान 15 वर्सां पयलीं खेळटालें, तेच्या उपरांत भुरगीं जालीं घरातूच, खंयच अशें घरा भायर अशें खंयच वचपाक मेळूंक ना. पण आयज अशें एक चान्स मेळ्ळा की आमकां फुडें सरून कितें तरी अशी गेमी पयलींची उगडास स्कुलांतलो इला आतां की आमकां गेमी कबड्डी, खो खो, रनिंग हे आमकां आतां खेळपाक मेळ्ळा. म्हणजे आमकां सगळे स्कुलांतले आतां उगडास येवपाक लागलाय की पयलीं आमी स्कुलान अशी खेळटालीं. सो भाईक हांव अशें म्हणूंक सोदता की थँक्यू की आमकां पयलीं जे ल्हानपणांत आमी गोश्टी केल्लेले ते आमकां दाखोवन परतान चान्स दिला खेळपाची म्हणून. हेच्या फुडें नेक्स्ट इयर सुद्दां भाईन असोच इव्हेंट करपाचो आनी अशेंच आमकां पार्टिसिपेट जावपाक अशेंच मेळटलें अशें हांव म्हणटात. धन्यवाद. नमस्कार, हांव शांती तेवे. सगळ्यात पयलीं जितभाईक थँक्स म्हणटा आनी सिद्धी मॅडमीक, कित्याक तर आमचे ल्हानपण आमकां आयज तेंच्यांनी उगडास करून दिलें. आमकां आयज खबरच ना आमची एज कितली जाल्लेली आसा ती. आनी हे खेळटा खेळटा अशी इतली उमेद जाली बायलांक बघून. आनी आमी सदांच बायलां घरांत आसतालीं, केन्ना आमी भायर सरोंक ना. आनी अशें ग्रावंडार हाडल्या उपरांत आमकां एक हे स्फूर्ती इल्लेली आसा खेळपाची. आनी सगळीं एकामेकाक एकठांय मेळ्ळी, कोणाची कोणाक केन्ना वळख नासलेली, पण असले इव्हेंट्स करता ताका लागून सगळीं आमी बायलां एकामेकाक खंयच्या आतां 9 पंचायती आसा, 9 पंचायतींतल्यान आमी वळखता. आनी हो कार्यक्रम केल्या बद्दल जितभाईक थँक्स आनी मॅडमीक थँक्स. नमस्कार, माझे नाव सुषमा तिळवे पालये. जितभाईन आमकां गाडो दिलो, त्या गाड्यार आमी पोट भरता. नाजाल्यार आमकां कांय एक नासलें. आमचे भुरगे शिकन घरा कडेन आहा, तांकां काम धंदो कांय ना, उदरगत आमची कांयच ना. आनी हेच्या फुडें जितभाईन आमकां असोच हातभार दिवचो. आमचे भुरगे शिकलेले आहात तांकां बऱ्या कामाक लावचो, हेच आमच्यो जितभाई कडेन. माझे नाव सुहासिनी प्रशांत परब. हांव पार्से गांवांतल्यान येयल्या. जितभाईन आमच्या खातीर वुमन स्पोर्ट दवरले आसा ते खूब बरे. कितें सांग, बायलां ही चूल किंवा मूर हेच सांबाळटा, पण भाईन आमच्या खातीर चूल सांबाळून सुद्दां खेळपा खातीर फुडें काडले आमकां. आनी जितभाई हो असो आसा, भेदभाव बीन असो करिना. तुम्ही गरीब श्रीमंत तो सगळ्यांक सारको. असो आमदार मेळपाक भाग्यवान लागता. असो केन्नाच मांद्रे गांवांत असो आमदार केन्नाच जावंक ना. माझे नाव प्रतीक्षा बुगडे. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स म्हणूंक सोदता जीत आरोल भाईक साबाईक. तेणी हॅप्पी इंटरनॅशनल वुमन डे दवरलो म्हणून. अशें केन्नाच कोणी करूंक नासले, ते भाईन करून दाखयले. अशेंच वर्साच्या वर्सा करून येवं अशें हांव जीत भाई कडेन मागता. हांव प्रिया मांद्रेकर. सगळ्यान पयलीं हांव वुमन्स डेचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तशेंच आमच्या पार्शा गांवांत किंवा मांद्रे मतदारसंघात असले वुमन्स डे जावंक नासले. सो जितभाईन हे घडोवन हाडले. पूण ते आमच्या पर्यंत आमकां मुक्तीताईन आमकां सपोर्ट सांगले आनी आमची सगळी भरघोस अशी सगळ्या बायलांनी तयारी करून प्रॅक्टीस करून हेजेर आतां उतरली घडघडी हे केले खेळाचो. तशेंच सगळ्या बायलांक फुडल्या कारवळी खेळ खेळटा तांकां शुभेच्छा दिता आनी जितभाई सराक
थँक्यू म्हणटा. क्लोजिंग 5 सांगलेलो आणि अजून तुम्ही खेळटात आणि अजून तुमच्यान एनर्जी आसा. तुम्ही सकाळच्या हांगा 9 पासून आसात, वतात आसात आणि मनापासून थँक्यू. आणि ह्या फुडें अशेंच आमी प्रोग्राम करतली.